Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesuची शांती तुका. ओरू बारा बारा बसी के रे. Hallelujah. Thank you, Jesus. John 20 Distro avisvor atvivor Jesu oshementa. वारे आपणाक जाय थंय मारता. तूं ताचो आवाज आयकता, पूण तें खंयचें येता, खंय वेता तें तूं नकळो. जी कोण आत्म्यांतान जल्मतात तांचें सगळें तशेंच घडटा. जेसू म्हणटा, वारें आपणाक जाय थंय मारता. कसलें वारें मारता? कितें तें वारें? चेतना उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयलो आविस्वो जर आमी पळयलें 1 ते 2 बोर, जंय आमकां मेळटा आख्खो संवसार ताका पृथ्वीक आकार नासलो आनी तो काळोखान गुदलोलो. असले वेळार थंय देव बाप, देव पवित्र आत्मा आनी उतर आसा हें आमकां थंय गमून येता. थंय अशें बरयल्लें आसा, देवाची शक्ती उदकां वयर झोपय मारताली. The breath, the wind of God was hovering or moving about the water. Now, the word was with Abba Father. उतर आसा, देव बाप आसा, देव पवित्र आत्मो आसा पृथ्वीच्या अरंभात. हें वारें मारता, पूण थंय उतर जाय. देव बाप उतर उडयता, उजवाड जा, आनी उजवाड थंयसर हाडटा पवित्र आत्मा. God does the speaking, देव बाप उलयता उतर. Holy Spirit was there. तो आसलो थंयसर. उतर आसलें बापातान. सुरवातेक त्यान उतर आसलें बापातान. ताणें उलयलें आनी देव पवित्र आत्मा तें रचून हाडटा. सुरवातेक सावन आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा, देवान आख्खो संवसार उतरान रचलो. आतां देव बाप आसा, उतर आसा, शब्द आनी देव पवित्र आत्मो त्या जाग्यार आसा. सगळें रचून हाडटा तो देव पवित्र आत्मो. उतर उलयता बाप. सुर्या जावं, झाडां जावं, तें सगळें रचून हाडटा पवित्र आत्मो. तेच परी आमी पळयता नवे करारान जेन्ना आज बोडवो गाब्रियल आंकवार मारितान ही बरी खबर घेवन येता आनी तिका सांगता, तुजे वरवीं एक पूत जल्माक येतलो. ती म्हणटा, हें अशें कशें जावंक येता? जेन्ना आज गाब्रियल ताका सांगता, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी गोव त्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. हांगा बरयल्लें आसा देवाची शक्ती. आनी सुरवातेक पासून उत्पत्तीच्या पुस्तकान तेंच बरयल्लें आसा, देवाची शक्ती उदकां वयर झोपय मारताली. इंग्लीश भाशेन आमी पळयलें जाल्यार breath of God, wind from God was hovering above to create what God says He is needed. Holy Spirit is needed. Holy Spirit is the one, पवित्र आत्मो, देव पवित्र आत्मो, जे आमी उतर उलयता पवित्र देवाचें उतर उलयता, शब्द उलयता, तें घडोवन हाडून, तें रचून हाडून पवित्र आत्मो हें काम करता. आतां जेन्ना आमी जर पळयलें इसाकेल प्रवादाच्या पुस्तकान 37 बोर,
36 आनी 7वो आवेसवर आकोच तर आमी पळयलो जाल्यार थंय देव बाब सर्वेस्वर इजाकेल प्रवाद्याक एका हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें व्हरता आनी तो ताका सांगता, हाडांक संदेश दी, म्हजें उतर सांग. उतर सांगलें म्हणटच पवित्र आत्मा तें काम करता. तो म्हणटा, सर्वेस्वर देव म्हणटा, हांव तुमचे भितर स्वास घालतलो. आनी इजाकेल प्रवाद्याक तो तेंच सांगता, 4 वाऱ्यांतलो स्वासा म्हूण संदेश दी. 4 वाऱ्यांतलो स्वासा म्हूण संदेश दी आनी हाडांचेर स्वास सोड म्हूण संदेश दी. The breath of God is needed. If you are speaking the word of God, the Holy Spirit is the one who does the work. पवित्र आत्मा तें काम करता. आमी जायते फावटी म्हणटा, आतां आमी पळयता जायते कडेन आमी पळयता जेन्ना कोणूय भाव वो भयण जेजूचेर पावत दवरता तें उतर उलयता पूण तो वावरूय करता. उतर उलयता मनीस आपल्या तोंडांतल्यान देवाचो शब्द उलयता, पवित्र शब्द उलयता, पूण तें काम ती मिलाग्र दिता देव पवित्र आत्मा. ताच्या विनी कांय जायना. तो सगळें रोजता. ती मिलाग्र, ती पेकोवणी, ती सुद्दां पवित्र आत्मा तें वारें. अशें म्हणना जोआच्या आवेस्वरान 3-8 वारें आपणाक जाय थंयसर मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय. तूं आयकताय मिलाग्र जाली, अशें जालें, हां ताका सुटका मेळ्ळी. पूण तें कशें जालें, खंयचें आयलें तें तूं नकलो. अशेंच की आत्म्यादान जल्मता ताचें सगळें घडटा अशें बरयल्लें आसा. आनी जेजूकूय आमच्या सोम्याकूय हें खबर आसा. ताकाच लागून तो 12 जाणांक सांगता, रावात. अशें बरयल्लें आसा दोरमृतांचो इतिहास 2 आवेसो 50व्या दिसाच्या उत्सवा समयार ती सगळीं एकेच सुवातेर जमलोलीं आसलीं. ओचीत जोणजोणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो आनी त्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी एकल्याचेर बसल्यो आनी ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. आतां तें वारें जेजू म्हणटा, यू वील रिसीव होली स्पिरीट मिन्स यू वील रिसीव पावर. आज बोलो गाब्रियल आंकवार मारी तेंच सांगता, when the Holy Spirit will come upon you, ती शक्ती, देवाची शक्ती तुजी सावली घालतली आनी तो तें काम करतलो. तुजे लागीं जावचें ना, म्हजे आनी तुजे लागीं न्हय. तूं कितलेंय उतर उलय, शब्द उलय, पूण तें काम करता पवित्र आत्मा. तें सगळें रुजून हाडटा पवित्र आत्मा. ती मिलाग्र जाता पवित्र आत्म्या वरवीं. आमी जर म्हणत हो भाव ही मिलाग्री करता, ही भयण ही मिलाग्री करता, हो फादर ही मिलाग्री करता, ना, थंयसर तेगूय जाणांची गरज आसा. जे पर्यंत जेजूच्या बाप्तिस्मान जॉर्दान नदीन देव बापाचो आवाज, देवाचो शब्द आसा सकयल जॉर्दान नदीन आनी देव पवित्र आत्मा हे वरवीं तेगूय मेळून, तेगूय जण मेळून आख्खो हो नवो कराराचो आख्खें सगळें स्थापून संपादनीक पावयतात. ताच्या तिगांयचे विणी कांय जायना. तेंच की आमी पळयता आंकवार मारिया जेन्ना आज पोरव्या मुखार आसा, देवाचो शब्द आसा, उलयता आज पोरवो देवाचो शब्द, देवाची शक्ती, देव बाप आसा
देवाचें उतर तें आनी पवित्र आत्मो तिचेर येता. त्याच वरी तें उतर, the word became flesh. तें उतर जिवें जाता, तें उतर मॅनिफेस्ट जाता. आमी जर जायते फावटी उतर उलयलें तें तर घडना जाणा जावचें. पवित्र आत्मा वारें मारिना. वारें मारलें जाल्यार तें आपणाक जाय थंयच्यान मारता आनी ती पेकोवन दिता, ती सुटका दिता. जेन्ना कोणूय देवाचें उतर उलयता, जेन्ना कोणूय भावार्थान देवाचें उतर उलयता, शब्द उलयता, पवित्र शब्द उलयता, थंय तें रचून हाडून ती मिलाग्र दिता पवित्र आत्मो. कोणाचेच खंयच्याय मनशा वरवीं तें जायना. पळय तो आवाज मनशाचो तें उतर उलोवन, टू डिक्लेअर दॅट वर्ड, टू से दॅट वर्ड, बट लास्ट the final is with the Holy Spirit. He is the one, the wind from God, the breath of God. If He doesn't breathe over that, no. He is the one who does all the things. If we see many things happening through many people, He is the one who's doing that. Holy Spirit is the one who's doing that. तेंच की ताकाच लागून जेजू म्हणटालो, जेन्ना जेजू देंवचार काडटा हें सगळें सिस्टम ते 12 जाणांक शिकयतालो तेन्ना जेजू ते म्हणटाले देंवचाराचे पोटवेन तूं देंवचाराक भायर काडटाय, देंवचाराचे पोटवेन तूं पेकोवणी दिताय, देंवचाराचे पोटवेन तूं हें कोत्ताय तें कोत्ताय. ताका लागून जेजू शिटकायतालो सगळीं पातकां तुका बोगसोत, पूण पवित्र आत्म्या आड केल्लें पातक तुका बोगसोचें ना. वारें आपणाक जाय तुमचेलान मारता. तूं ताचो आवाज आयकोताय, हां थंयसर हें जालां, इमेलाक जालां, ती जाल्या, हाका सुटका मेळ्ळ्या. तूं ताचो आवाज आयकोताय, वाऱ्याचो आवाज आयकोताय. The move of the Holy Spirit, you know the move of the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit. खंयच्याय मनशा वरवीं मिलाग्र मेळना. Yes, the person does the speaking, the amount of faith which he or she has, she does the speaking. But Holy Spirit knows the heart. He moves. And when we see, जेन्ना आमी पळयता मिलाग्र विस्मितान जाता, ताका उणीं लेखचें न्हय, कित्याक ती घडोवन हाडल्या त्या जिविताच्या घडणारान. तो सुरवातेक सावन आसलो, म्हणटा आमी ब्रेथ ऑफ गॉड, विंड ऑफ गॉड, वारें देवा बापाचो स्वास तो, ताचे बिनी कांय जायना.